आज भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या जयंतीच्या निमित्तान आज आम्ही त्या फर्मागुडीच्या पवित्र अशा गणपतीच्या आवारान जमिल्ले आसा। एक ज्या मनशान सातत्यान गोयचे पयले भाग्य विधाते मुख्यमंत्री म्हणून बहुजन समाजातल्यान मुखार आयले आणि अशा मनशान खास करून खेळ आणि जे शिक्षण जे आसा त्या शिक्षणाक बरे तरेचे प्राधान्य दिले। पण बरेचशे दिसता आज ज्या गांवागांवांनी आज शाळा पावयल्यो, खरें म्हळ्यार आज बहुजन समाजाक ह्या भाऊसाहेब बांदोडकरान मुखार व्हरपा खातीर प्रयत्न केलो। आज भाऊसाहेब बांदोडकर रडटा आसतलो की बहुजन समाजाक शिक्षण दिलें तेजो फायदो कितें जालो काय अशें म्हणून। कारण आज ज्या मनशान राजकीय क्षेत्रांत येवन गोंयांत एक क्रांती हाडली, क्रांती कसली? शिक्षणाची क्रांती। प्रत्येकाच्या घराघरांत शिक्षण पावयलें। पूण आज सबंद गोंयानूच उलयता हांव की खंयचे खालचे नीच तकलेचें राजकारण आज चलिल्लें आसा। भाऊसाहेब बांदोडकरान कोणाक 4 आणे किंवा 8 आणे किंवा 1 रुपये दिले ना मतां मारपा खातीर। पूण आज जे सध्या सांवार जो चलिल्लो आसा हो खरो म्हणल्यार ह्या बहुजन समाजाचो आनी गोंयचो एक विध्वंस जावपाच्या मार्गाचेर आमी पाविल्ले आसा। कोणाक घेवन खरें म्हळ्यार तो परत रडटा आसतलो की ही महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष आपण बेश्टीच जन्माक घातली। ज्या मनशान ह्या गोंया खातीर बरे तरेचे कार्य केल्ले तांकां बेंगालाक वयचें पडलें। रक्तकेव करपा खातीर तांकां पार्टिसिपेशन म्हणजे ह्या लोकांची वृत्ती खंय पाविल्ली आसा। आजचे जे लोक जे आसात ह्या समस्त गोंयकारांनी विचार करप हे तितलेंच महत्वाचें। आयज आमी जो दीस साजरो करतात भाऊसाहेब बांदोडकरांची जयंती आनी आमी हो 1984च्यान आमी हांगसर जे आसा आमचे पोंडा जीसी आमचे हे ऑर्गनायज करतात। आमचे कंटिन्युअसली आमी चालू आसा आमचे आनी सगळे भुरग्यांक आमी ते बांदोडकरा संबंधी जे कितें विचार आसा ते लोक फुडें व्हरपा लागून आमी भुरग्यांक लागून त्या भुरग्यांक तो एक स्पोर्ट्समॅन आशिल्लो। ते स्पोर्ट्सा संबंधी ताका एक हें आशिल्लो मोग आशिल्लो, प्रेम आशिल्लो आनी आमी स्पोर्ट्स म्हणजे आमचे फिजिक्स जे आसा आमी आमचे बरें दवरपा लागून आमचें शरीर बरें दवरपा लागून स्पोर्ट्साचें चड म्हत्व आसा। आनी तेका लागून आयज ताणें खुबशे गोंयांत खेळा लागून केल्ले आसा आनी हांगाय बी आमचे सगळे तरेची शाळा हे ते इस्कॉलां सगळी केली। पूण त्याच बरोबर तेगेले एक विचार आशिल्ले की बारीक लोक जे आसा खंयचे समाजे लोक आसात ते गरीब लोक शिकचे, तेवूय फुडें येवचे, तेवूय एक बाबा एक विचाराची कितें शेकडो वर्शी गुलाम कशें आशिल्ले, शेकडो वर्शी अन्याय अत्याचार जालो, 450 म्हाका ते गुलामगिरी आमी उरले तितूंतल्यान मुक्त जाले नंतर तेजे हे आशिल्ले की लोक शिकचे, गरीब लोक शिकचे, फुडें वचचे आनी सगळे जे आमचे भितर कितें जातीचे हेजे तेजे दोरी आसा ती पयस जावचे हे तेजे विचार आशिल्ले। ताणें चड करून तो भाग घेतलो आनी ते बरोबर ताणें भाऊसाहेबान हें केल्लें आसा।